BCCI अध्यक्ष आणि भारताचे आदले कॅप्टन सौरव गांगुली भाजपान प्रवेश करतले हाची चर्चा चालू असताना सौरव गांगुलीन ममता बॅनर्जी ह्या आपल्या घराब्याची सगळ्यांत लागची आशिल्ल्याचे विधान करीत ताची तुस्त केली। शुक्रारा राती भाजपाचे टॉप लीडर आणि गृहमंत्री अमित शाह हांणी गांगुलीच्या घरा भेट दिवन घरातल्या वांगडा जेवण लेगीत केले। त्या उपरांत सौरव गांगुली बेगीनूच भाजपान प्रवेश करपाचो आशिल्ल्याचे जबरदस्त चर्चा पश्चिम बंगालांत सुरू आसा। मात अमित शाह हांणी भेट घेतल्या उपरांत दुसऱ्याच दिसा सौरव गांगुलीन भाजपाच्या कट्टर विरोधक आशिल्ल्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ही आपल्या घरातल्यांची सगळ्यांत लागची अशें म्हटले। अमित शाह हांकां आपूण 2008 सावन वळखता, तशेंच क्रिकेट खेळटना लेगीत आपूण खूब फावट मेळ्ळा। इतलेच म्हजो आनी तांचो संबंध आशिल्ल्याचे गांगुलीन सांगले। विशेष म्हळ्यार अमित शाह हांचो चलो जय शाह हो BCCIचो सेक्रेटरी आशिल्ल्यान गांगुली भाजपान प्रवेश करतले हाचे विशीं जबरदस्त चर्चा चालू जाल्ली। मात हो सगळ्यो अफवा आशिल्ल्याचे सौरव गांगुलीची घरकान्न डॉना गांगुलीन स्पश्ट केलें।